मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामती कार्यावळींत तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज आमी सदांचे परस मातसो वेगळो ही वेगळे तरेची ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. तुमी जाणत आसतले जायते जाण तियात्र बरयतात आनी पालकार हाडटात. म्हणटच ते रायटर आनी डायरेक्टर तोच बरयता तोच पालकार हाडटा. थोडे फावटी हांव बरयता आनी दुसरो तो डायरेक्ट करून पालकाचेर हाडटा. म्हणटच रायटर वेगळो आनी डायरेक्टर दुसरो. थोड्या ग्रुपांनी थोडे हुशार बुद्धवंत असे कलाकार असतात. थंय कितें जाता, कोण तरी तियात्र बरयता आनी एक एक्टर तो तियात्र पालकाचेर हाडटा. म्हणटच एक्टर डायरेक्टर. थोडे फावटी जे टॅक्निशियन जे टॅक्निकली वावुरतात, स्टेजी फाटल्यान वावुरतात, थोडे फावटी संगीत फाटले संगीत दितात आनीक लायट इफेक्ट अशेय मनीस आसात जे डायरेक्ट करतात. जो टॅक्निकल डायरेक्टर, टॅक्निशियन डायरेक्टर जावं टॅक्निकल डायरेक्टर म्हणूं येता, अशे तरेन तो डायरेक्टर आसता. पूण आयच्या ह्या कार्यावळींत एक वेगळो तरेचो डायरेक्टर जो प्रॉम्प्टर डायरेक्टर. जो प्रॉम्प्टिंग करता आसतना ताची जी उलोवपाची स्टायल आसा ती स्टायल दुसरे आर्टिस्ट ताका पाठबळ दितात, ताच्या फाटल्यान ते चलतात आनी तो तियात्र मुखार येता. आयज ह्या कार्यावळींत सुरेंद्र रनकाळे हें नांव तुमकां मातशें वेगळें लागतलें, पूण हो मनीस पयलो म्हणटच तुमी ताका वळखतले. तर ताच्या लक्षांत तो एक प्रॉम्प्टर डायरेक्टर, ताचे अनुभव हांव ह्या खिणांत तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. होच तो मनीस सुरेंद्र रनकाळे. बाबू ह्या नांवान ताका सगट वळखतात. बाबू, आयच्या कार्यावळींत तुमकां खेरीतपणी माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. पालकाची तुवें जायती सेवा केल्या म्हणटच ह्या कार्यावळीचो तुवें एक पात्र कसो डायरेक्टर थारता. हांव डायरेक्टर म्हणटा कारण तुज्या हातांतल्यान जायते कितें दुसरे शिकोन गेल्यात. तर खेरीतपणी तियात्रांनी आदीं जें प्रॉम्प्टिंग जातालें ताचे वयर आमी वेगळे तरेन ह्या कार्यावळींत भासाभास करता आसतनाच ह्या प्रॉम्प्टिंगाचें पिशें तुका कशें लागलें? हांव तेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना 10-12 वर्सां आसतलीं. हांव प्रॅक्टिकल खेळाचेर वयतालो, खेळ करताले जमनीर ती हांव वयतालो. आनी ते तेजे आदले पळय ते कलाकार आहले ते म्हाका दाखले पेज दिले, बाबू मातशें प्रॉम्प्टिंग कर. मागीर हांव ते आमकां पोर्चुगीज आसलो न्ही प्रिमिग्रावा वयता न्ही हांव, तेन्ना ते म्हाका सेका कियाका काका बियाबा अशें करून ती कोंकणी शिकलो. कितें उपरांत म्हाका पॅट्रीक दोरान 1968 वर्साक तियात्रांत घेतलो. 1968 तियात्रां म्हणून आज मेरेन पॅट्रिकाचे हाता खालाक हांव तियात्रां आसा आनी हांवें सांगपा म्हणल्यार तुका उणें म्हज्या मेजून इतले डायरेक्टरांचे तियात्र हांवें केल्यात. ही म्हाका व्हडली खुशालकाय फकत हांव पॅट्रिकाक लागून वयर सरलां आनी आज पॅट्रिकाक लागून हांव स्टेजीर आहा. आनी कितें मेळटा थंय पासून तेजी एणीच म्हाका मेळटा, नाल्यार म्हाका आनी कोण पळोवपाचो. प्रॉम्प्टर म्हणटकीर त्या वेळार एक प्रॉम्प्टर हांव 3 वरां स्टेजीर उबो रावतालो, अशें तिनसून धांवन सारको, पूण म्हाका सगळे बरें मानताले. पूण त्या वेळार जे तूं 1968 वर्साक म्हणटालो आनीक तुवें पॅट्रिकाचेच तियात्र न्हू पूण आनीकूय दुसऱ्याय डायरेक्टरांचे तियात्र प्रॉम्प्टिंग केल्यात. तर हे प्रॉम्प्टिंग कशें चलतालें? ते पयले स्टडी करून आहले, ते तितले तकल्यान नासले. ते येयले प्रॅक्टिसेक कोणी बूक बरोवन हाडून दिलो बजूट दिलो, हांवें वाचून तांकां दाखोवप आनी ते कितें बाबू मातसो फाटल्यान रावा आनी कितें जालें स्टेजीर एक्टींग करतना म्हाका पळयताले, म्हाका कळटालें म्हणजे ते चुकतात. हांव ते हे सायडीन आहले, हांव हे सायडीन धांवन वयतालो आनी म्हगे सांगप कितें 1-2 उतर सांगलें की ना मागीर सिग्नलान सांगतालो दोळो जावं कितें हात, तेजेर ते मागीर कॅरी करताले. म्हणजे एक्टींग भितर रावन तूं तांकां आनी जेन्ना प्रॅक्टीस चलताली तेन्नाय तूं वाचून सारकें तांकां सांगतालो अशें आनी एकलो पासून हांवें पळय तियात्र म्हज्या लायफान पळय डायरेक्टर हें केल्यात. त्या तियात्राक डायरेक्टर एक्टरांनी म्हाका इतलो भोव हें दिला, म्हजे भायर ते कोण एकलोय कितें उलयनासले.
बाबूक करता जालें. हय म्हणया आमी एक म्हणया खंयचो एक डायलॉग हय हांव तुका बऱ्यान सोडचो ना म्हणजे तूं जेन्ना प्रॉम्प्टिंग करतालो तेन्नाय तूं हांव तसोच हेंच सांगतालो हय ना केस जाता ना प्रॉम्प्टिंग कितें फायदो आहा तितें. तोच एसेंट ते हांव घेताले. ताका सावंड दितालो. हांव ताका सावंड दितालो मागीर तो त्या सावंडाची तो करतालो. लिजी वचनालो तो. हय समज एक बायलेची भुमिका आसा एक बायल कलाकार रडपा आहा रडोन सांगतालो. त्या उपरांत ते रडटाले. म्हाका एक्शनाचेर चड मेन बाय बाबू अशें करून म्हाका हें करता सिग्नल करतालें जालें तें कोमेस. पूण ह्या हें जालें स्टेजी वयलें हय पूण स्टेजीचेर वचोना वेच्या आदीं जेन्ना रिहर्सल चलताली हय तेन्नाय ह्यो थोड्यो गजाली तूं करून हय सगल्यो येवपाकूच जाय न्ही त्यो. डायरेक्ट कितें करतालो बूक म्हणटा दितालो. झांसी जंगल केदो डायरेक्टर बाबू तूं सांबाळ हें. आल्वारीस प्रेम कुमार बॉयर नांव सांगलें काबार जावपा न्हय. ना पूण आमच्या ऑडियन्साक नांवांय आवडटात. चड सारकें आनी ते तांकां धरून आहलो देखून आज हांव आजुनूय हांव तियात्रांत चालू आहा पळय. हांव दुयेंत थोरो पयरें 27 तियात्र केला ऑगस्टाक. तूं जाणा आसतलो वयल्यान वचून येयला. सो तें चालू आहा. आतां 2-3 तियात्र म्हाका थँकले कितें म्हाका जायना आहलें सायड मायन म्हाका हें केलो आनी आतां स्टेजीर परतून येयला. पूण मुगे एक पॅट्रीक दवर हांव केन्ना विसरप ना. हांव एगेन स्टेजीर कळ्ळें तुका. आमी केन्ना उलयताय कितें कितें उलयताय पूण तेजे जेणे हांव त्या स्टेजीर चडला. तोच न्ही अशें जायत जाण आमगे बरे बरे आर्टिस्टान म्हाका स्टेजीर हाडले. तेन्ना तियात्र जाता आसतना बॉम्बे तियात्र येताय गोंयांत. टिटा म्हाका पयलो सांगतालो बाबू अमके तियात्र चलतलें हें आतां तूं आमचो आहा तियात्र. हेणें पळय आमकां म्हाका पळय हेणें टिटाचो उडास केन्ना वचपाना. टिट्टा पळय म्हाका बुकींग करतालो. ह्या वर्सा तियात्र सोड येत्या वर्सा तियात्र तो तियात्र बुकींग करतालो. बुजबार आनी कोणाकूच भितर घेवन आहलो. हें तेंगे इतलें पळय तेणें म्हजे पासत केलां म्हणजे तेंकांय हांवें म्हजो मोग दाखोवपा जाय न्ही. ताका म्हाका ते सगळें म्हणटाले बाबू तूं कोचें जालें. आल्वार सांगल कितें बॉयर कितें तूं जाणा बॉयराक कितें तें बॉयर रिमा म्हणटा कितें फकाणां काम न्ही. पूण ते केन्ना स्टेजीर बाबू अशें केलां तेशें केलां केन्ना म्हणनासलें. आतां हे एकमेका वयचे हाडटाय. पॅट्रिकान पासून म्हाका केन्ना कितें म्हणना. आतां आमी कितें बेश्टे आमी आतां बेश्टे झगडीं अशें तशें बेश्टे इतलें तें आनी कांय ना. म्हणजे तेन्ना म्हाका कळ्ळें स्टेज म्हणजे कितें ती स्टेजीर कितले कोणशे आहाय तें म्हाका त्या वेळार कळ्ळें. ज्या वेळार आमगे हिंगा 100 इयर्स तियात्र जाले तूं जाणा आसतलो. तितून हांवें 100 तियात्र केले. 100 एकल्यान हे बाबून केले 100 तियात्र. तुका सांगल्यार अजाप दिसतालें. 100 तियात्र केले हांवें. पॅट्रीक दोराद बॉयर रेमी आल्वारीस प्रेम कुमार आनी जॉन क्लार्क हे बाबून एकल्यान केले तियात्र. 100 तियात्र 100 दीस हांव थिंगा आसतालो पळय. हे केदे व्हडले भाग म्हाका कळ्ळें तुका. म्हाका बाबा अमके तियात्र म्हाका घाले तें केन्नाय म्हणूंक ना पयलें कित्याक म्हाका सगळें करतालें न्ही. तें उतर केलें ना. म्हाका टिटा चड उगडास म्हाका येता. तो म्हाका बॉम्बे तियात्र गोंय येयले म्हणटकीर पयलो तो म्हाका कन्फर्म करतालो. आतां पूण कितें आतां रोखडें 1 सेकंडान सगळें खबर मेळटा. ओके बाबू हे प्रॉम्प्टिंग थोडे गोंयांत जायते प्रॉम्प्टर आसले. हय आनीक जे भशेन तूं एक्शन करून सांगतालो हाचोर जें तूं प्रॉम्प्टिंग करतालो तें दुबयतान गोंया आयकोंक येनासलें. ना 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 कारण जायत्या जेन्ना माटवांनी हे तियात्र जाताले आमच्या भुरगेपणार चड करून हांव भुरगेपणार म्हणटा कारण आमी खूब ल्हान त्या वेळार जे प्रॉम्प्टिंग थोडे फावटी कानाक पडटालें. सारकें. तर हाचेर तुका कोण तरी येवन सांगतालो बाबू तुजें प्रॉम्प्टिंग सायज पाट सांगलां. जायत पाट सांगलां कित्याक फोट मारपा जाय जायत बाबू मातशें स्लो कर रे. आनी केन्ना जाता तें पयलो तियात्र आमी स्टेजीर व्हरताय तेन्ना जाता तें 1-2-3 तियात्र जालें म्हणटकीर मागीर मुगे गरज ना तेंकां. हांवें बूक घेवन बसपाचो का जाल्यार समजे काय मेळटा तुका. पयल्या 2-3 न्ही आल्वार सांगल कितें तसूच तकलेचो आल्वार सांगल ते तकले वचना आहले. पूण केदो डायरेक्टर तो आज म्हाका हांक्यान घेतालो. हांक्यान तूं फोट दिसतली. आल्वारिसाचे कितले तियात्र केल्यात. हांवें उणें 10-12 पूण तियात्र केले आसतले. जॉन क्लाराचे तेगे एक 500. बॉयराचे एकूच रस्तो. झांशीदाचे जास्ताके 1-2-3-4-5. आनीक जायते प्रेम कुमार 10-12. 10-12 आमगे पॅट्रिकाय चड हिशोब भायर. म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान दुसऱ्यांक शिकयता आख्खो जो तियात्र आख्खो जो बूक आसा हय तो तुंय शिकतालो. हय अरे म्हाका गरज न्ही चड ती. हांव स्टडी करता 2-4 दीस बसून कित्याक म्हाका ते तोंडान सांगपा जाय तांकां बूक खंय घेवन भोंवता
हा पॅट्रिकाक तियात्राक कसलो प्रॉब्लेम आसलो ना म्हाका तो हांव आख्खो बरयतलो हांव आनी सगळे म्हजे मनान आसलेले आतां बॉयर प्रेम बी तेंगे मातशें प्रॉब्लेम आसलो न्ही तियात्राक. हय म्हणटा जेन्ना हांव जायते फावटी पळयलां तुमकां की पॅट्रीक आपल्या बरोबर तुका घेता हय आनीक आपले जे विचार आसा ते तुजे बरोबर बसोन डिस्कस करून मागीर ते पेपराचेर हाडटा आनी पेपराचेर हाडूंक सगळो तुजो आदार. हय 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 सारकें हें म्हज्या तुका सांगपा जाता पूण हांवें कितले देखून तियात्र तेगे बरयलें जाल्यार तें मुगे जायनाय नांव तेगेलें न्ही पॅट्रीक दोरात म्हणटा पॅट्रीक दोरात न्ही म्हाका जाय जाल्यार म्हणलें बाबू तेश करता तुजें नांव कित्याक ना म्हजें नांव कित्याक येवपा जाय डायरेक्टर तो न्ही. बाबू आनीक एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान हांवें लागींच्यान पळयल्या की थोडी फावटी नवे डायरेक्टर नवे बरोवपी आपलो तियात्र घेतात आनी मुखार येतात आनीक एक प्रॉम्प्टर कसो तुका वापरतात आनी त्या वेळार जी तांची जी प्ले आसता ती सारको तियात्र सो आसना एक कितें तरी एक वेगळेंशें म्हणजे सोबो सारके तातूंत सीन आसनात सोबो सारके डायलॉग आसनात त्या वेळार तूं कितें करता. हांव मातशें हें करता करेक्शन करता बाबा ही लायन एश जावपा जाय ती लायन टेस्ट जावपा जाय ते डायरेक्ट आयकलें जाल्यार तें ताका सांगपाचें नाल्यार ना. होय मोठो प्रश्न. आं आतां एक सांगलें तुजी बाबा लायन सारकी लायक ना जायना तूं कितें करता हेजेर तूं कितें करता ना बाबा आसूं आसूं. पूण केन्ना तरी असो एक सीन अमकोच एक पड्डो हो पड्डोच फिट ना हय असो केन्ना तरी तुका जायत पाट जाला हांवें त्या घरा कडेन करेक्शन पासून व्हरून उरला पड्ड्याचें पूण तो डायरेक्ट मानून घेवपाक कबूल ना आदले मानून घेताले देखून तांचे तियात्र बरे वताले. हे तियात्रांचो वावर कोत्ता कोत्ता तियात्रांतले जे कांत आसात तेवूय तूं शिकलो. ना 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 तें जायना जालें म्हगडे तें जायना कांता कांय बानगडी ना हांव कांत पॅट्रिकान कांत बरयले ते तो कंपोजींग करता तें हांवें बरयतलो बुकाची इतलेंच म्हाका ती लायन एक तुका लायन ना. हे विचारपा फाटलें कारण इतलेंच की थोडे डायरेक्टर म्हणजे जे रायटर डायरेक्टर म्हणटात की ते एक कांतूय बरयनासले कांतूय बरोवपी दुसरो मनीस आसतालो आनी जेन्ना पार्थ शिकयतात जेन्ना तूं तांकां प्रॉम्प्टींग करतालो तेन्ना कांतूय शिकोवंक वेगळे मनीस येताले. हय तो कांत दिलो तो ताका शिकयतालो. आतां पॅट्रीक कितें तो कांत बरयना डायरेक्ट सगळें तो शिकयता न्ही पॅट्रिकाक कांत म्हणटा कांय न्ही ना पूण हांव दुसऱ्या डायरेक्टरांचे हय हय थोडे डायरेक्टर कोण जाणे कांत बरोवप मारपाक. इश्टानो तुमी पयलां आसतलें जायत्यो गजाली ह्या पालकाचेर लिपोवन आसल्यो त्यो बाबू सारको एक अनुभवी मनीस जाणें जायतीं वर्सां पालकाची सेवा केल्या आनीक ताच्या अनुभवांतल्यान हें थोडें भोव आमच्या मुखार येता. बाबू हांव म्हणटालो की ह्या तियात्राची मांडावळ कशी आसताली म्हणजे कितले कांत कितलीं कांतारां जावं कितले पड्डे. आमी तियात्र बरयता मागीर पॅट्रिकान तियात्र बरयलो 7 पड्ड्यान तियात्र 7 पड्डे करताले आमी तेज्या पयलीं आमी 4 पड्ड्यान तियात्र करताले एक पड्डे नासले तियात्र प्ले केली एक कांतार घातलें गेले अशें करून नाल्यार कॉमेडी घातली स्टार्ट मागीर मागीर आमी तियात्र करपा पयले नॉन स्टॉप तियात्र बरयताले. तियात्राचेर हांव म्हणूंक सोदतालो. हय 7 पड्डे तियात्रा म्हणटा मेन 7 पड्डे. आनी कितलीं कांतारां आसतालीं. एक डायरेक्ट 7 पड्डे 7 कांत घालतालो आनी आदले हांव तियात्र जाणा 21 कांतर घालताले 7 पड्ड्यान 3 कांतरां पड्डे धाकलेशे कांतर चड म्हणजे तेन्ना लोकांक कांतारां चड आनी ते बडे बडे व्हडले कांतरीस न्ही ते त्रियो किंग्स बी कितें फकाणां एक त्रियो म्हणलें जाल्यार आख्खो तियात्र सोंपोन गेलो. म्हणल्यार तुका कितल्या अशा व्हडल्या व्हडल्या कांतरिस्टां बरोबर संदी मेवल्या. वय त्या सांगल्यार रतन बाब म्हाका दिसना तेजें नांव म्हज्यान सांगोन तूं काबार जातली म्हणून हांव तुका कोण सांगना कितें चड रे ते एक दोगूय जाण न्ही. पूण त्या काळार ही कांतारां वेगवेगळ्या सब्जेक्टांचेर तेन्ना कांत रे कितें तेंगेली आनी दोर कांतार रिपीट हेगे तियात्र जालो हांव तो तियात्र हांवें पळयला बोयरा गेलो कितें एक तियात्र तो म्हाका उडोवन आंतरांत एक कांत म्हणटाले जाण मरे तूं दोतीक लागून भुरग्यांक हें उत्ताय म्हणटा कांत कितें तो एक कांत आयकपाक बोयरा गे तियात्र हांव 3-4 पडे गेला फकत एकूच कांत आयकपाक पॅट्रिकाक तियात्र मिरा तेणें एकूच कांत घातलेलो क्रिस्टोफर म्हणटा तो कांत ते कांत म्हणटा तेन्ना लोक पॅट्रिकाक मॅसेज धाडटालो चीड बरोवन धाडटालो चेडू पासून म्हणजे आपल्याक तो कांत बरोवन दी म्हूण
म्हणजे तांकां त्या वेळार कितें 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 आल्वार सांगला की दुयेडता कसली दुयेडता आ तूं सांग म्हाका आतां इतली ताणें दुयेड बरयलें पळय आल्वार सांगला अजून लोक उडास करता आतां कितें येयले गेले. बाबू खरेंच जितली तुजे लागीं भासाभास करता तितलें जायतें इन्फॉर्मेशन म्हणजे जायती माहिती आमच्या ऑडियन्सांक मेवता किरीतपणी म्हाका मेवता आनी हातूंतल्यान हांव खुशाल जाता कारण आमी जायते फावटी बरोबर आसतात पूण ह्यो गजाली आमी केन्नाच उलयनात. तरी आसतना आतां हांव म्हणटा की आदीं गोंयचे तियात्र चड जायनासले, मुंबयच्यान तियात्र येताले आनी ते गोंयांत आयल्या उपरांत गोंयांत तांचो खोदळ जातालो. हांव बॉम्बे तियात्राचे जायते जाण डायरेक्टर मागीर बॉम्बे गेला पूण म्हाका कितें दाखोवप कितें कसलेंय सीन दाखोवप आनी कितें दाखोवप बरोवप स्क्रिप्ट कितें कितें प्रेम कुमार स्क्रिप्ट सारकी म्हाका लायक जाताली. म्हाका प्रेम कुमार एप्रिट करतालो बाबू तुवें पूण आपल्याक गेली स्क्रिप्ट लायक केली म्हूण बरोवप कितें तो केन्ना बूक दुसऱ्या कडेन केन्ना दिना आसलो फट सांगना तुका हांव हें मगे सारकें सांगप तुका बाबू हो बूक तूं सांबाळ जबाबदारी तुजी हो बूक हांवें बँकांक घायला बँकान डिपॉजीट तुवें करूं जाय बुकाक केन्ना कोणा हात लावपाक दिना आसलो. आनी तेगे तियात्र पयलोच रंगभवन दुबितलाव ओपन एअर आनी हॉल केदें कितें बरें बरें तियात्र आसले बॉय जायते आसले बरें बरें एसाय आनी गेला दुसरी तिसरी तियात्र तो म्हाका हाणें काडून बूक दिलो हांव तो बुका पळोवन सामको जाप जालो. अरे इतलो बरो बायंडींग केल्लो बूक कितें बाबू म्हणपालो कितेंच कोणा दिनाका बूक सांबाळ आपूण तुगे बँकान डेपोजीट करता बूक तुवें सांबाळपाचें केन्नाच कोणाक हात लावपाक दिना आसलो म्हजे भायर. हांव तुका हें सांगना एक बूक म्हणटा कितें बुकाचो स्क्रिप्ट बरयता तेजो वालोर कोणाचें करूंक जाता आ कोणाचें वालोर करूंक जायना तेका लागून आमी कितें जावपा जाय आमकां जबाबदारी म्हणजे आमी ती जबाबदारी मोगान पाळूंक जाय कित्याक आमकां फ्युचर आहा सारकें आनी सारको चड मोगान म्हणटा आल्वार सांगल सुर्गी राज फावो जावं तेका चड मोगाळ बाबू कशें जालें. पूण आल्वारेसाच्या तियात्राचें खाशेलपण कितें तो एक तुका स्टोरी सांगतालो वाचना आसतना पयलीं आपल्याक अमकें 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 हां तुमी तें कॅरी करपाचो आनी बाबू सांगता बाबू वाचून दाखय तांकां कितें बरयलें तें हें मुगे कायदो. पूण येयलो म्हणटा तो केन्नाच बाबा बसून रावलो बाबू कशें जालें आतां कितें तूं कित्याक लेट येयला कितें लेट येयला ना तो साडेतिनांक कितें प्रॅक्टीस मारतालो बर्थडे बसलो येयलो तो तिनां पयले तिनां गेले आमी तेन्ना भुरगो बसलो तो त्या वॉल्तेराचेर बाबू स्टार्ट कर सगळे येयले रोजार केले आनी तें बाबू आतां तूं वाचून दाखय सांगतालो आपल्याक स्टोरी अशी आहा हें तें तें आनी ते बॉम्बे आपल्याक ते कोण येताले मागीर गोंयचे मार्सेलीन बेती आसताले बॉयर बी ते म्हणटालो बाबू तूं तियात्र हें करता कितें वाचीत तूं कितको हें करता अंकल हांव तें स्टडी करता तेका लागून म्हणटालो तुका तें कांय जालां आपल्या बोलो कोणी बरयता तें तुका आपल्या आडकोळ लागता पूण तूं म्हाका सोडी उलयता वाचता आनी ऑफेल हें कितें भांगार मरे आरे बाबा हांवें तेंचे बरे दीस काडले कितले भांगार जाण मरे तूं हें जस्सी साबिना खांक्यांक घेवन म्हाका हें करता त्या वेळार तूं सांग म्हाका आतां तेंगे तें राखलें देखून आज हांव तुमची मदीं आहा न्ही कळ्ळें तुका न्ही. हय पूण बाबू एक व्हडपण कशें पुर्तुगेज तूं शिकलो हय आनी कोंकणी तुज्या ओंठांचेर सारकी आतां तुका सांगपा म्हळ्यार हांव महाराष्ट्रीयन मगे आवय बापूय कोल्हापूरचो ती ल्हानपणी गोंय येयल्ली उपरांत आमी गोंयांत जल्मले हांव पणजे आनी मुगे मागीर काजारान भुरगीं तुगे लादीन जायनाय ते लाद न्ही दोगांय चेडूं मुगे पयलीं तो ज्या बातलो सांगल्यार तुका खंय लादीन तेन्ना भुरगीं ती दिशी पयलीं दोगांय ती पूण आमगे आतां आमी घरान मराठी उलयताय पूण आमगे चड कोंकणी आतां मुगे एक चेडूं क्रिस्तांव लग्न जालां पेटग्या घरा फाटल्यान जाता तें चेडूं मराठी उलयता कोंकणी उलयता हिंदी उलयता इंग्लीश तो सारकी टॉप पूण ताका सांगलें कोंकणी आतां तूं हांगा घरान चयला सायबिणी वेलांगणी आहा मरे पयलीं मरे ती आमगे क्रॉस आहा मरे म्हाका त्या चड मोग आनी वेलांगणी सायबिणीचो म्हाका चड मोग. म्हणजे हे क्रिस्तांव कम्युनिटी क्रिस्तांव हो समाज आसा ह्या समाजा मदें तूं ल्हानांतलो व्हड सारकें जे त्रास तुमी प्रॉम्प्टींग करून तियात्र मुखार व्हरपाचे काडल्यात आयज थोडो भोव हाचेर आनीक थोडो उजवाड पडोन आयचे जे कलाकार आसात ते तांकां स्क्रिप्ट दिल्या उपरांत बरे भाशेन शिकपाचो प्रयत्न करतात हाचेर तुजें मत. आतां हांव जें सांगपा म्हळ्यार पळय पयलें ते आमकां तियात्र आसले
ते शिकलो नासले अनएज्युकेटेड चडशे आमचे खेळां बी नासताले पळय ते एफ कोलोय जॅक बँडी ते कोणूच शिकलो न्ही व्हडले पार्टी पास्कॉल दवरात रेबेल पासून ते व्हडले शिकलो न्ही तांकां फकत प्रॉम्प्टिंगाचे ते कान दवरताले पॅट्रीक पळय तांकां कान शिकयतालो तेजे ते कान दवरताले तांकां कितें वाचूंक कळटालें मागीर हांव ते पेपर घेवन ते बुकाचे दाखले ते नोटबूक तो ते वेळी हांव ते कान घेतालो मुकोडे ते बोल सांगप ते कुडके म्हणजे तो कांतार म्हणपाक गेलो अशें हें तांकां शिकयतालो आतां कितें जालां आतां सगळें शिकलो मनीस सगलो एक्टर सगळे शिकले तांकां कसलो प्रॉब्लेम जायना जाता ते आनी दुसरें कितें तियात्रां स्टडी करून कसलें एक्टींग करूंक सारकें सोंपें तो सांगतलो म्हणल्यार तुवें चुकलो तुका डायलो मुखार गेलो सारकें तूं स्टडी कांतार वचून स्टडी कर आनी कांतार म्हण तूं कांय दिसना तें आतां थोडे आमगे हाय कांतोरीस सांग रे बाबू सांग रे बाबू सांग रे तर आयच्या तियात्रांनी चडशें आमकां प्रॉम्प्टिंग दिसना ना ना त्यात स्टँडर्ड चेंज जालें न्ही सगळें मुतार जालां आदी आमगे तियात्राक कसलें आमकां बांदवड जाले हिरोईन बसून ना आतां पॅट्रीक दोरान एक तियात्र काडलो तुका धाकली स्टोरी सांग तेजी आनी तियात्र आमगेलो मारये पॅट्रिकाक एक तियात्र माया म्हयन्यांत तिका जावपाचोच फातिमा म्हणून एक्टर गेले आमी अक्षयचे ब्युटिफूल सॉंग बऱ्यांतलें चेडूं फातिमा नांव तेजें आनी ते बोले तियात्र आपूण बोले थिंग 9 9:30 रावता खंय रावता पोस्ट ऑफिसा कडेन अक्षय आमी गेले रे गेले नाच 9 जालीं 9:30 जालीं 10 जालीं 10:30 जालीं आमी गाडी गेली न्ही भितर गेले कितें रे भितर गेले म्हणटरीच उजवाड घरा लायट आली बारकीशी आमी गेलो मागीर म्हळें अशें फातिमा खंय रावता आमी फातिमाला घर म्हणपा लागले आतां आयक कितें आसा चिता बाय म्हळें मागीर म्हळें तियात्र आमी गेलो वय म्हळ्यार तियात्र बॅग घेवन गेलां आतां खबर आयक आनी आतां आमी दोनार पावले मारये पावले दुरा पावल जाणटू ते व्हडलें फेस्त तें फादरेन पॅट्रिका पावल पॅट्रिक कॉमेज कर कॉमेज साडी कर जाली 12 जालीं हें फातिमा ना तूं आतां म्हाका सांग पॅट्रिक दोरान ते हिरोईन नासतना तियात्र केस करपाचो तूं सांग जाता जायना पूण एक अजाप घडलें तें जाल्यार आमगे सायबीड मायन केलें वज विवेक आसा तो वळखता वज विवेक आसाक तो ते चेडून हांवें मेन रोल तेणें केलो हें सत मानता तूं हे भाशेन आमकां घाटसाय बे बाबू को घाटसाय हे बाबून जाय जाणांगे तियात्र अशें करून मोडलो तुका तियात्र हांवें वखदार केलें बाबू आदल्या तियात्राचो तुका जायतो अनुभव आसा आदले म्हणजे हांव म्हणटा 20 वर्सां आदीं जायत्या तियात्रांनी तुवें वावर केला आनी 20 वर्सां उपरांत ह्या हालींच्या 15 वर्सांच्या काळांत जायतो बदल जाला आयचे जे मायक आसात ते वेगळे तरेचे आसात आदीं मायकांक तोंड लावन म्हणचें पडटालें आदीं पेट्रोल मास वापरताले आयज लायट आसा आनी आयची लायट वेगळे पद्दतीची आसा सगळ्याक उजवाड पडटा आदीं कोणाकूच फाट करीत जाल्यार तो दिश्टीच पडनासलो मुखार येवन उलोवंक पडटालें तो उजवाड घेवन पूण आयच्या परिस्थितीन जायतें बदलप जायत गेलें आनी हें बदलप ह्या बदलापाचो तूंय एक भाग आदीं तियात्रांनी कॉमेडी आसताली पूण ती कॉमेडी त्या पार्टींतल्यान ती चलत येताली हय सारकें एक स्टोरी मेळटाली कॉमेडीची एक लायन मेळटाली जास्त अंकल कितें करतालो एक लायनू घेवन चलतालो गानांतली कॉमेडी मागीर भायर टच जाताली परत तियात्रा तेणें एकूच रस्ते तियात्रा कितून कॉमेडी केल्ली घरां वयता तेंगे गेल्या दुसपूट घालता आनी तो स्टेज हेजे येता रोडाचेर कॉमेडी करता तेंगे एक लायन आसताली आतां लायन हूंय हांय ही कॉमेडी करता लोकांक कांय समजना कॉमेडी बाबा कितली कॉमेडी म्हणटा कितें एक लायन आसपा जाय सारकें पार्टीतूय आतांची कॉमेडी पार्टीतूय आसना आनीक एक स्ट्रेट लायनूय आसना धाकले कुडके दर एका सिनांत वेगळो बरोबर पॅट्रिक दोरा कितें जातालें कॉमेडियन डायस बी आहले ते आमगेले ते तुका पार्टीन कॉमेडी चड करताले एक हिरोईन पासून ती कॉमेडी करता कितें घरांतली कॉमेडी आतां थोडी एक्टर आहाय जॉना बी म्हणटाय ती कोत्ताय वायट करून न्हय कळ्ळें तुका न्ही पूण ते पॅट्रिकाक एक कॉमेडी स्टार्ट जालो म्हणटरी तो डायरेक्ट दाखयतालो कॉमेडी कितें ती व्हडलें बरोवप नासलें आमगेलें एक चीट त्या बुकाचेर बरयता चीट हे चिटीचेर कॉमेडी करताले ते एक बॉल तेजेर कॉमेडी करताले ते कळ्ळ्या पुरो बॉल हांव घेवन गेले कॉमेडी आतां हे थोडे डायरेक्ट कॉमेडियन आहाय ते बरोवन मागताय आपल्या आनी बरोवन दिल्यार ते स्टडी खंय करताय ते स्टेज येयले म्हणटरीच थिंगा प्रॅक्टीस येयले म्हणटरीच ते थिंग रेडी करताय अरे बाबा कितें जालो ना कामाक गेलो टायमूय जावं ना पळय
तसो आमगे डायट एक्टर आमकां कानार घायले आमच्या भितर की तूं सांग आतां कितें तें. आतां आयचो पयलींचो तियात्र आनी आयचो तियात्र हातूंत वेगळें कितें तरी दिसता तुका? हय जायते भाशेन वेगळे आहा. आतां आदले तियात्राक कांत म्हणटाले प्ले कॉमेडी जाता एक प्ले कुत्ताले तियात्र एक पड्ड जातालो त्या पड्ड्याकूच लिंक जाता ते भाशेन कांत म्हणटाले. आतां हांवें जायते तियात्र पळयले ते पड्ड्या लिंक जाता ते कांतू न्हय. पड्ड जाता बोलते भाशेन आनी कांत जाता बोलते भाशेन. कळ्ळें तुका न्ही. म्हणजे ते आतां पोयर बी ते कितें जालें प्ले चलता ते भाशेन ते कांत म्हणटाले. पळय तुका मरे तेतून बाप एक सांगपा म्हणल्यार आमी कलाकार आतां आमी जाणटे जायते जाले आनी आमकां पेन्शन मेळटा लायफ पेन्शन मेळटा आमकां. ते आमकां त्रास जाता त्या पेन्शनाक लागून कित्याक लागून सांगता एक 6 म्हयने आमी लेटर धाडटाय ते एक्टर जितो आसा वो जितना तो मेलतो ते आमकां फॉर्म दिलो म्हणटकीर आमी तें फॉर्म भरून पणजे व्हरचें पडटा. वचपा येवपा ट्रान्सपोर्ट दीस पेड जाता आनी थंय तो व्हरोन दिल जाल्यार ती म्हणटाय तूं कोण म्हाका हांव दुयेंत मनीस हांव काय म्हणजे वचपा जायना इतले पयस मागीर चोडूं दिता. हें हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता हे आमगे सगळे ते आमगे रिटायर्ड तियात्र सांग पासत तुमकां तुमचे कडेन मागता जरी तर तुमी जाता तेंचे एक ऑफिस कार्ड आमकां हिंगे एक ऑफिस दिल्यार आमकां चड व्हडलें रवींद्र भवनान तुमी एक ऑफिस दिलें जाल्यार आमकां चड फायद्याचें. कित्याक आमगे टायमींग वाचलो ट्रान्सपोर्ट हे पयशे म्हणटा सोड पूण तोय वाचलो कित्याक थोड्यांगे काम आसताय तो काम सोडून थंय वचचें पडटा. आजून काय सगळे रिटायर्ड जाले नात 60 वर्सां उपरांत तुका लोक काम करता. कितें म्हाका आशा आसा तुमी आमी मागणे मागून घेतले कितें रे आनी आमचे फाटाफाट सदांच आसतले. हें मगे तुमकां रिक्वेस्ट आनी देवान तुमी सगळ्यांचेर बेसांव घालचें. प्रॉम्प्टर डायरेक्टर ह्या विशयाचेर आमी ही कार्यावळ सुरवात केली. सुरेंद्र रणकाळे बाबू हाचे विचार तुमी बरे भाशेन आयकले. इतल्यानूच बाबू सांगता आयची माणकामत ह्या कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.